एकाच उतरान आमकां बस रिप्लेसमेंट सबसिडी प्लस फ्युअल सबसिडी तेणी आमकां दिली आनी तेका लागून ह्यो आयज गोंयभर बसी प्रायवेट चलता ह्यो आयज ह्या सरकाराक लागून आनी म्हाका अभिमान दिसता ह्यान फुडें पासून आमचेच सरकार येतलें कित्याक आमी गोंयभर 1000 बस म्हाज्या अंडर आसा तेन्ना हांव सगळ्यांक सांगतलो आनी आमी उलयल्लेय आसा सरकार आमचो येयलो की फुडली आमची फ्युअल सबसिडी आमची रिन्यूवल उरलेली आसा थोडे आमचे पेंडींग थोडे कितें आसा तेंय आमकां मेळटलें आनी हो सरकार आमकां दितलो फ्युअल सबसिडी रिन्यू करतलो अशे खूब तरेचे लोक आसता कितें उलयता पूण हांव एक एक्सपिरियन्स हांव जाणा ह्या सरकाराक लागूनच हो धंदो चलता आनी ह्यान फुडें सरकार हेची दखल घेतलो आनी आमचो हो धंदो आमकां दितलो आनी सगळ्यांक विनंती करता आमच्या बस ऑपरेटरांक हांव जाणा हांव कितें उलयता तें आमी करून दाखयतले सरकाराक हाडा कामां बसवाल्यांची केली म्हणटा तुमकां आम आदमी वचपाचें कितें पडलें आम आदमी पार्टीन हांव कित्याक गेलो जेन्ना म्हाका एक दिसतालें की हांव पॉलिटिक्सान येवचो म्हणून म्हाका म्हाजें अशें मन आसलें की हांव खंयच्यान आमकां काय बीजेपीची तिकेट मेळोंक शकनातली काँग्रेसची मेळोंक शकना बारीक मनशाक बीजेपी लागीं धरिना तर धरता सगळे करता पूण कितें तेच्या फुडें तेंचे पयले लिडर आसता तांकां फाटीं ओडून हांव थंय वचोंक शकना म्हूण एक लिडरशीप म्हाजी दाखोवची म्हणून हांव त्या आम आदमी पार्टीक जॉयन केलो पूण जेन्ना म्हाका कळ्ळें ही रिजनल पार्टी हे थंयसून येवन हांगा कांय करूंक शकना आयज बीजेपी ही नॅशनल पार्टी आतां ते मागता पळय ते लोकां कडेन हे दितले ते दितले म्हाका जेन्ना पटले आमी अशें देवा कडेन मागताले देवा हांव परिक्षेक बसलो म्हाका सगळ्या सब्जेक्टांनी पास कर तुका हांव तेल आनी नाल केळी दितलो पूण जेन्ना हांव 2 सब्जेक्ट फेल जालो तेन्ना हांव म्हणटा कितें हांव 2 सब्जेक्ट फेल जाला आतां हांव तुका देवा नाल आनी केळी खंयचे दितलो अशी परिस्थिती त्या पक्षाची आहा ते निवडून येयल्यार दितले नाजाल्यार ते कितें दितले हेजो पुरेपूर विचार करून हांव हे पार्टीन भितर सरलां ते जालो म्हाज्या धंद्यासाठी म्हणजे ह्या धंद्याला ह्या सरकारने काहीतरी दिलेलं आहे हे मनात ठेवून मी या पार्टीत आलेलो आहे आणि माझे जे सहकारी आहेत त्यांनी पण आम्हाला सांगितलं या पार्टीने आम्हाला सबसिडी दिलेली आहे या पार्टीने आम्हाला फ्युअल सबसिडी दिलेली आहे यांच्यामुळे आम्ही तारण झालेलो आहे तेव्हा याच्यावर विश्वासघात आम्ही करणार नाही तेव्हा तू आमचा प्रतिनिधी आहे तू सरळ बीजेपी मध्ये चल तुझ्या पाठीमागे आम्ही आहे